तुम्ही आमकां सांगात खंयचे 4 मतदारसंघ फायनली रिझर्व जावपाक शकतात? एक म्हाका दिसता की जे पळय लोकसंख्ये मायज आसा एसटीची म्हणजे वोटर मायज आसा ते 1, 2, 3, 4 अशा पद्दतीन ते येतले. आनी सद्याच्या हिशोबा प्रमाणे आमचे केपें, सांगें, प्रियोळ आनी एक मतदारसंघ ह्या सायडीचो आमचो सावथ सायडीचो मे बी वेळी जावंक शकता. आनी त्या कोतान जे पळय हायेस्ट जे वोटर संख्या आसा एसटीची ते 4 मतदारसंघ रिजर्व जातले. तुमकां दिसता की गोंयांतले एसटी समाजाचे सगळे एटलिस्ट जे आमदार फुडारी आहात ते एकठांय आहात पुरायपणान, म्हळ्यार मनांतल्यान एकठांय आसात? हे म्हाका सामकी खात्री आसा की आमी 4 आमदार आसा ते आसा, आमदार लिडर म्हणून जे पळय आसा पळय न्ही ते आसा ते आसा. आतां ह्या मोमेंटांतल्यान परच्या 25 तारखेच्यान प्रेरणा दिनाच्यान सगळी जी पळय सादारण 12% जी पळय आमची वोटर संख्या आसा गोंयांत ती सगळे सेक्शनांतल्यान म्हणटा ते एक जाल्ले आसा. गणेश बाब गांवकाराक जर तिकीट दिली ना जाल्यार कितें? तिकेट दिता तेजे फाटल्यान हांव म्हणून हांव सदांच तुका की पक्ष म्हजे फाटल्यान सदांच रावला. पक्ष जे म्हाका सांगता त्या प्रमाणे म्हाका वयचो पडटलो. ज्या मनशाक तिकेट दिता त्या मनशाच्या फाटल्यान गणेश गांवकार म्हणटा तो ताका जिखोवपाक सदैव आसतलो. तुमी सांगले बी की को टर्मिनस पोस्टाचेर संकेत बाब आशिल्ले. तुमी मुख्यमंत्र्या कडेन केन्ना ह्या विशयाचेर उलयले की बाबा हें कितें चलना का म्हणून? ना, मुख्यमंत्र्या कडेन हांव एकदां ओरल उलयल्लो. कितें म्हणून की 2 जे पळय हें आसा पावर सेंटर पळय आसा न्ही ते खंयच्याय मतदारसंघात जाल्यार त्या पॉलिटिकल पार्टीक तेजे हानिकारक आसता. आनी ते करता आसतना एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी म्हणून तुमच्या ऑफिसांतल्यान बी अशी जर गजाल जर जाली जायत जाल्यार तें लोकांक पळयता आसतना तें बरें दिसना. त्या खातीर तेजेर करेक्टीव मेजर घेवपाची आमकां गरज आसा. आनी म्हाकाय मागीर मुख्यमंत्र्यान तेजो एक दीस एश्युरन्स दिवन सांगलें की ते करेक्टीव मेजर्स कितें घेवपा जाय ते आपूण घेतलो म्हणून. आनी कदाचीत तेणी घेतले आसतले अशें म्हाका दिसता.